मनोज बाब, एक आसा की हांवें ह्या विकाकच मुख्यमंत्र्यांचो इंटरव्यू केल्लो आफ्टर द बजेटाचेर बी. तांणी एक मुद्दो मानलो ह्या एग्रीकल्चर बिलाचेर उलयतना की विधानसभेक जर चर्चा जाल्ली आनी जर विरोधकांनी उठून जर सांगिल्लें की यू गो फॉर एन एक्सपान्शन ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तातूंत भितर हॉर्टिकल्चर एड कर, प्रॉबेबली गव्हर्मेंट वूड हॅव लिसन टू इट. बट तें करनासतना विरोधी पक्षाचे आमदार सगळे ते डायरेक्टली वेंट इन टू द वेल आनी ताणें आरोप केलो की डिस्कशन करनासतना सरकारा मुखार प्रस्ताव दवरनासतना जेन्ना तुमी वेलां वचून बोवाळ करतात तेन्ना तुमच्या उद्देशाचेरच डावट येता म्हणून. सीएम सर जो आसा तेका आय स्पीकर सर, सीएम सर हे दोग जाण सर थंय बसतात आनी जे कंट्रोल करता फूल असेंब्ली. जर तेका दिसता की ऑपोजिशन हेजेर उलोवंक ना एग्रीकल्चर डेफिनेशनाचेर, एग्रीकल्चर लँडाचेर, जाल्यार तो फाटल्यान ढवळीकाराक न्हिदता काय म्हणून पळयतालो काय हो एक व्हडलो आमकां क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक हेचेर सगळ्याचेर डिस्कशन जालां, डिस्कशन जावन मागीर वेलान गेला. हे सगळ्या गजालींचेर डिस्कशन जालां, सगळ्या पॉयंट टू पॉयंट हेचेर सेक्शनाचेर डिस्कशन जालां. आनी आतां यतीश बाबान जशें म्हटलां की ही आमी एग्रीकल्चर लँडाकूच दवरपाक जाय, जाल्यार हांगा एक्सेप्शन आसा. ऑलरेडी कन्वर्ट केल्ली जमीन तेका तो एप्लिकेबल जायना, सो हो पर्पज सॉल्व जायना. मेन एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आयज पर्यंत कोणूच उलोवंक ना, हेच्या पयलीं हांवें तरी आयकूंक ना, तें म्हटल्यार आमचो लँड रेवेन्यू कोडाच्या अंडर जे रुल्स फ्रेम जाला तितून लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा, तेचे रुल्स आसा. लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हो फुली रिस्पॉन्सिबल आसा गोंयचे जमनी, त्याच्या जे ज्युरिडिक्शनान जमनी येता तेचो सर्वे करपाक, तेचो क्रॉप कटींग एस्टिमेट दिवपाक, ते जमनींचो फूल रिकॉर्ड दिवपाक, आपलो टूर डायरी करपाक, लँड कन्वर्ट जाल्यार ती नजरेन हाडपाक. हें सगळें त्या कायद्यान बरयल्लें आसा, रुल्सान आसा. जेन्ना आमी एलएक्यू घातलो की लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आसा काय ना, तेंच्यांनी आमकां लिस्ट दिली. तेंचे आमी विचारले टूर डायरी मेंटेन करता, तेंच्यांनी सांगलें ना. आमी विचारले अजून पर्यंत तेंच्यांनी लँड कन्वर्जनाचे कंप्लेंट्स केला, तेंच्यांनी सांगलें आमकां ना. म्हटल्यार हे जे एक्झिस्टींग कायदे जे इतले स्ट्रिक्ट कायदे आसा त्या कायद्यांचेर अंमलबजावणी म्हणटा ती मात पासून जाल्ली ना. आनी आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेल्यान तेन्ना जिका एक न्यू IAS ऑफिसर आयली तेन्ना तिका आमी रुल्स हे दाखयले, तेन्ना ती शॉक जाली हे रुल्स आसा ते पळोवन. म्हटल्यार आयज आमी IAS ऑफिसर हांगा हाडटात, हांगा डेप्युटी कलेक्टर्स असतात, ते हांगा हे कायदे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट वाचता काय ना, हेतून सगळी प्रोविजनां केल्ली आसा. सगळ्यान तुम्ही म्हणटा मनोज भाऊ एक्झिस्टिंग कायद्या भितर सगळी प्रोविजन केल्या, सगळी आसा, तेच कायदे सारखे पाळात खुबश्यो गजाली अचीव जातल्यो, सगळी आसा. आनी मेन म्हटल्यार क्रॉप कटींग एस्टिमेट म्हणून आसता, तो क्रॉप कटींग एस्टिमेट आमच्या सरकारान केल्लो ना. आतां एकूच तुमकां एक फिगर वाचून दाखयता की गोवा इकॉनॉमिक सर्वे 2022 रिलीज जालो. तितून इरिगेटेड एरिया आसा पळय फ्रॉम 1987 टील डेट ही 15,000 हेक्टरान वाडली. एरिया अंडर हाय इल्डिंग व्हेरायटीज ही 37,955 आसली ती 30,000 जाली, म्हटल्यार ऑलमोस्ट 800 हेक्टर्स कमी जाली. यील्ड आसा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन आसा ते 1,10,708 टन्स आसा, ते 90,000 जाले, म्हणजे 20,000 टन्स देंवले. म्हणजे ही शॉकिंग गजाल की इरिगेशन एरिया वाडटा, क्रॉप देंवता. हे कशें म्हणजे हे कित्याक जाता? कित्याक हे लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आसा, तलाटी आसा, हे कांयच काम करिना, हेंचो डेटा मेंटेन ना, टूर डायरी मेंटेन ना. आनी हो लँड रेवेन्यू जर आमी लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टराचे जर रोल्स पळयत जाल्यार तेणी 30 दिसाचे 20 दीस तेणी फिल्डार वचून सर्वे करपाक जाय. एवरी 5 इयर्स तेणी आपले गजाल जायना 5 वर्सांक तेणी इम्पॉर्टंट गजाल लँड कन्वर्जन आयज जाता, एवरी 5 वर्सांक तेणी प्रत्येक सर्वेचो तेणी रिपोर्ट दिवपाक जाय की तो लँड कन्वर्ट जाला काय ना, ती यूज करता काय ना, तो टेनंट यूज करता काय ना. हांगा मॅनेजमेंट हातीन घेवपाचे सरकारा कडेन 36 हें आसा, पूण हें घेता काय ना, हे कित्याक ह्या सरकाराक पेडी ना जाल्यार आमचे शेत जमीन करपाचेच ना, हें तेंच्या इकॉनॉमीक सर्वेन प्रूव जाल्लें आहा.